फाटले 3 महिने पगार जावंक नाशिल्ल्यान पेडणे पालिकेचे कामगार मंगळारा सकाळच्यान संपार गेल्ले। कामगार फुडारी पुती गांवकारान पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्या कडेन हे विशीं चर्चा केली। मुख्याधिकाऱ्याक हो विशय पटोवन दिल्या उपरांत ताका तो कळ्ळो। मुख्याधिकाऱ्यान 3 दिसांत हो प्रस्न सोडोवपाचें आश्वासन दिल्ल्याचे कामगार फुडारी पुती गांवकारान सांगले। इवन आमकां आपूण घातलेले शिव कडेन आमी डिस्कस केली। सरान आमच्या येयल्लो तेच्या वांगडा डिस्कस केले। सरान आमचे सगळे डिटेल आयकून घेतले। PFचे हेचे ते सरान आपलोय नंबर दिला। आनंद मळी शिव सगळे डिस्कस केले आणि सगळे 3 दिसाच्या भितर पेमेंट घालता। 16 जाणांचे आमचे पेमेंट क्लियर करता म्हणून सांगले। शिव कडेन आमी गेल्ले ताणें म्हाका सांगलें की फाल्यां पर्यंत एक तरी पेमेंट आपूण सांजपर्यंत घालतलो। आज सांजचो जाय किंवा फाल्यां जाय। आणि आमचे मेन इश्यू पेमेंट हो आसाच। त्याच बरोबर रिटायर्ड जाल्ले वर्कर आसात, एक्सपायर जाल्ले वर्करांच्यो फॅमिली आसात, तेंचो अजून PF क्लियर जालो। ताका हांवें सांगलें की हांव रिजनल बोर्डाचेर PFाचेर तुका जर कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार म्हाका सांग, हांव क्लियर करून दिता। ऑलरेडी फायली तेंच्यो हांवें मूव केल्ल्यो, हांवें लेटरूय केल्ले PFाक आणि PFान तेंचेर एक्शनूय घेवपाक लागून तांकां लेटर धाडलें। ताका बाबड्याक खबर ना, पेटेकार बाबडो तो बाबडो नवीन आसा। फाल्यां जर वर्कराचे PF जर डिडक्ट करूंक ना म्हणजे डिडक्ट केले आणि ते जर रिमीट करूं ना जाल्यार हांकां प्रोसिक्युशन येता। फाटले 3 महिने पगार मेळोवंक नाशिल्ल्यान पेडणे पालिकेचे कामगार आंदोलनाक बशिल्ले। फाटले 3 महिने जाले पेडणे पालिकेचे कांय कामगार पगाराविणे काम करतात। पगार आयज मेळटलो काय फाल्यां मेळटलो म्हणून आता 3 महिने जायत आयले, पगार काय मेळनाशिल्लो। चवथूय पगाराविणे घालयली। निमणे पाशिस पेड्ड्यार जाल्ल्यान हे कामगार आंदोलनाक बशिल्ले। आमचं गेले 3 महिने झालो पगार, चौथो महिनो आमच्या पगाराक लागलो। त्यामुळे आमचं पगार हा पालिकेन आमचो दिवचो अशी सगळ्यांक कोणाक स्टाफाक दुखोवंक फावना। सगळ्या स्टाफाचो पगार जावंक जाय अशी माझी इच्छा। केला कोणाक खंयच्या अधिकाऱ्याक ब्लेम करिना। आमचो फक्त पगार हा तो सगळ्यांक स्टाफाक आमच्या पगार मेळाली इतकीच आमची इच्छा आसा। आणि आमचे जे सर्वीस बूक आहो ते रेडी ना, परत आमचो NPO का तो ह्या करून सारखे आमचे टापटेप करून फायली म्हणजे करून दिवप बरो हा PF तेंच्यानी। दुसरे वटेन निवृत्त जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांकूय अजूनय PFूच मेळोंक ना खंय। फायल रेडी करून दिल्या, अकाउंटंट सांगता आपल्या कडल्यान फायल क्लियर जाल्या खंय। दुसरो कर्मचारी सांगता फायल वयर धाडल्या म्हणून। वयर चौकशी केल्यार ते सांगतात फायल अजूनय येवकूच ना। हे विशीं जाप विचारल्यार कर्मचारी तिडकतात। देखून करचे तरी कितें? निवृत्त कर्मचाऱ्यांक प्रश्न पडला। फायल सगळी रेडी करून मी जया कडेन दिली। जया कितें सांगता म्हाका आपूण धाडले पणजे म्हणपालो, पणजे पाट्यार वचून म्हणपालो विचार। मागीर थंय गेले, मागीर चेडू गेले जाल्यार थंय पावूंक ना म्हणपाले। पावूंकूच ना। अकाउंटंट म्हणटा आपूण सगळे रेडी केल्ले आहा म्हणटा, अकाउंटंट सांगता। गेल्ले फावटी म्हणटा तुमी आमकां परत विचार नाका जया सांगता आमकां पणजे जाता म्हणून। 10 वर्सां जाली 2008 to 2019 मेरेन। तो 2019 तो एक्सपायर्ड जालो। ओके। आनी म्हाजो PF आतां अजून आमकां गावना। कितके फावटी एप्लाय केली सगळ्यांक सांगलें ना। दया सर सांगता वयर धाडला पण अजून आमकां कॉलर गावोंक ना, कांयच मेळना, कांयच गावोंक ना। त्यो म्हणटा जातले हेच आमकां आन्सर गावता। सरकार 10,000 नोकऱ्यांच्यो गजाली करता, मात हांगा पेडणे पालिकेच्या 10 कर्मचाऱ्यांक पगार दिवपाक तांकां जमना म्हणून गोवा फॉरवर्डाच्या दीपक कळंगुटकाराची टिका। अत्यंत वायट दिसता की गेले 3 महिने हांकां पगार दिलो गेलो ना आणि सारको चतुर्थीच्या तोंडाचेर खरें म्हटल्यार हांकां हो पगार मेळपाक जाय आसलो। बिचारे कदाचित रावले आसतले की पयल्या दिसा मेळत, दुसऱ्या दिसा मेळत, तिसऱ्या दिसा मेळत, 5व्या दिसा मेळत। 5 दिसाच्या गणपतीचे विसर्जनूय जाल्लें आसतलें। सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांचेंय विसर्जन जाल्लें आसा आणि आज म्हाका तांचें धाडस केलां की हांगासर आपली मागणी जाहीर रित्या मांडपाची। म्हाका अत्यंत वायट दिसता हें पयल्या नंतर की जे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता म्हणटात जाल्यार म्हाका दिसता हांगासर जे बसलेले जे आहात ते सगळे अंत्योदय तत्वा वयले मनीस हे पूर्ण सकयल्या स्तरार काम करणारे लोक आसात, जेंची ऑलमोस्ट जर आमी सगळे पळयले जाल्यार एखादे 1-2 जाण जर सोडले जाल्यार सगळे 50शी ओलांडलेले आसात। म्हणजे हांगर थंय पळयले जाल्यार हे 10 वर्षांत आनी रिटायर्ड जातले। गोमंतक TV खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार।